दिव्यवाणी 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 तोंचो मुखार सलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसोवन आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसोवन आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसांसोवे पंक्तीर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. काकुळतीची दिश्ट, मोवाळ उतार आनी दयाळ करणी पेल्याच्या बदलावणेक कारण जाता. हाका सुंकागार माते वातेय जाल्ली बदलावन एक निदर्शन. सुंकागारांक जुदेव कंटाळटले कित्याक ते रोमागाराचे सेवक जावन आसले. कितलें सत न्यायनितीन जियेल्यार लोक तांची बेपारवो करतलो. ते लुडकार, हल्कनितीचे, पातकी, सडील स्वभावाचे, जुदेवाचे दुस्मान म्हूण तांकां सारको मान नातलो. असल्या सन्निवेशांत सुंकागार मातेवान जेजूच्या मोवाळ्याचे दिश्टेंत आनी मोगाळ ताळयांत कितेंगी विशेश भोगलें. तो हेरां बरी आपणाक केन्सो आनी आपणा वयर अपराध मानसो न्हय म्हणलें ताका स्पश्ट जालें. अशें सुंकागार मातेव जेजूचो शिस जावन बदललो. मोगाळ, मोवाळ आनी कलत्या स्वभावाचे आमी जाताना पेल्यांचे बदलावणेक कारण जातांव. मारेकार पिडे वरवीं आयच्या कुटुंबाची परिगत कशी बिगडली, त्या वेळार दुबळ्यांच्या पोटाचेर पांय दवरून वयर आयिल्ले देशाचे मुखेली आमच्या मती पडद्यार येतात. व्यापार बरान चलो नासतना, लाभ बऱ्यान जाताना, कोरोना पिडे निमती मीस देवासावां सगळीं बंद जाल्ल्या वेळार केदाळा इगोर्ज्यो उक्त्यो जातल्यो, काळी मोडां केदना नितळटलीं म्हूण लोक आशेवून आसलो. सगळें बऱ्यान चलो नासतना कुटुंबाच्यांक पयस गेल्लीं, सगळें बंद जाताना कुटुंबाक पाटी वसोवंक आशिल्लीं पळयतना भलायकेवंतांक वैजाची गरज ना म्हणली जेजूची उतरां सारके रितीन समजोवंक शकतात. पांतनूस कॉन्फेसर दुसऱ्या शतमानांत पोर्जोळचो हो शिकपी अपोस्तलीक बापूय इटलीचे सिसिलींत जल्मालो. जन्मान अणभवर्ती आसुल्लो तो वृत्त्यंत तत्वशास्त्री जावन आसलो. शेगुणांक महत्व दिवच्या पांतनुसाक क्रिस्तांवांची वळख जाली. तांचें नेणटेपण आनी तांच्या उलोवण्याचें पवित्रपण ताका रुचतेलें. अशें सततय ताचे दोळे उगडले आनी ताणें आपलें जिवीत सता खातीर समर्पिलें. आपोस्तलांच्या शिसा लागीं पवित्र पुस्तक तो शिकलो. पवित्र पुस्तकाच्या शिकपाची ताण
ताका इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियाक पावयता. हांगासर सामार्काच्या शिसांनी क्रिस्ती तत्वां शिकोवचो संस्था आसा केल्लो. आपोस्तलांच्या शिसा लागीं पवित्र पुस्तक तो शिकलो. पवित्र पुस्तकाच्या शिकपाची ताण ताका इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियाक पावयता. हांगासर सामार्काच्या शिसांनी क्रिस्ती तत्वां शिकोवचो संस्थो आसा केल्लो. ह्या नवार्दीक साहित्य आनी वेवहारीक संथेंत पांतेनुसाक आपलीच देणी दाखोवंक नाका आसली. पूण पवित्र पुस्तकाच्या शिकपांत ताणें आपणायिल्ली विशेष प्रगती थोड्या तेंपान उजवाडाक आयली. कलतेपणांत बुडिल्ल्या ताका आतां सक्ता हुजीर येवंक पडलें. 179 की थोड्या तेंपा आदीं शिकपांत उंचायेक पावुल्ल्या ताणें त्या संस्थाची कीर्त हेर सर्व तत्वशास्त्र संस्थाच्या की वयर उबायली. अलेक्झांड्रियाच्या क्लेमेंटान सांगचे प्रमाणे ह्या सिसिलियाच्या मुसान प्रवाद्यांच्या आनी आपोस्तलांच्या वडतातावन फुलां जमोवन ताच्या आयकोप्याच्या काळजांत बावणातुल्लो जानवायचो अंश रंबयलो. अलेक्झांड्रिया सोवें व्यापार करच्या दक्षिण अरेबियाच्या लोकांनी ताका आपल्या गांवाक एक भेट दिवंक आपयलें. अशें ताणें आपलो संस्थो सोडून तो उदेंती गांवांत सुवार्ता प्रसार करूंक गेलो. थंयसर येदोळूस बावार्थाचें बी वंपुल्लें. सांब बार्तेलोमेवन थंयसर व्हेल्लो हिब्रू भाशेंत बरयल्लो सामातेवाचो वांजेलाचो बूक पाटी तो अलेक्झांड्रियाक येताना घेवन आयलो. सांब पांतनुसान मरता पर्यंत खासगी तरान शिकोवचो वावर करून 216 एक संतोशभरीत मरणा मुखांतर आपलें अपूर्व आनी घनादीक जिवीत सोंपयलें. नियाळ सूख तत्वशास्त्रा मुखांतर तुमकां कोणेय वांगटे वाटेक व्हरिनाशें जागृत करा.